नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां येवकार गोवाथॉनाच्या बॅनरा सकयल आमी आमची वर्सुकी कार्यावळ करतात. स्टुडंटाची एनिवर्सरी आनी गोवा युनिवर्सिटी आनी स्टुडंट्स आनी हे सुंदर ऑडिटोरियम आनी एक खास गेस्ट. जनरली आमी चीफ मिनिस्टर म्हणटात तेन्ना एक 60 वर्साचे 65 वर्साचे अशे मातशे जाणटे अशी एक रूप आमचे दोळे मुखार येता. बट फॉर्च्युनेटली गोवा हॅज गॉट अ चीफ मिनिस्टर हू इज handsome, charming, and whether he is a good chief minister or not, I think that time will tell. But what he wants to do and what is his vision, and एक हांगा generation next म्हणना generation present आसा. So what are their aspirations and what they want to know from the head of the state. अशी एक कार्यावळ. Chief Minister, welcome to the show. Thank you. नमस्कार. Incidentally, तुमच्या सरकाराक 6 म्हयने जातात. सो जनरली 6 म्हयने म्हळ्यार आमी मिडियाच्या भाशे भितर ताका हनीमून पिरियड म्हणटात. आनी तुमचो हनीमून पिरियड सोंपपा पावला आनी तो सोंपचे पयलींच तुमी कांय जाणां बरोबर ब्रेकअप केला, कांय जाणां घरांतल्यान काडून उडयल्यात, कांय जाणां घरा भितर खूब जाणां घरा भितर घेतल्यात. सामकी फास्ट सुरवात केल्या आनी जनरली फॉर अ चीफ मिनिस्टर टू स्टार्ट दीस अग्रेसिवली इज अ व्हेरी अनयुज्युअल थिंग. कित्या खातीर? हनीमून पिरियडात काही गजाली जाता पळय न्ही त्यो बऱ्यो आसता. म्हणजे त्यो लॉंग रन परत त्या गोष्टींचो त्रास जायना आनी ताका लागून जी डिसिजन घेवपाची आसली पळय न्ही दॅट वी हॅड टेकन इन अ हनीमून पिरियड ओनली. दॅट्स वाय सो दॅट उरलेलो टेन्युअर उरलेलो टर्म जो आसा पळय न्ही हो सुशेगाद संवसार चलूं शकता म्हणल्या पेक्षा राज्य चलूं शकता. दॅट इज इम्पॉर्टंट. दॅट्स वाय वी हॅव टेकन द डिसिजन. एक गजाल सगळे जाण विचारतात की तुमी आमदार आशिल्ले. I still remember those days when you used to be very frequent in our studios. You used to be one of our star panelists. From there you became speaker. आणि स्पीकर जातकीर उलोवपाक खूब कमी मेळटा. फक्त बाकीचे उलयतात तांकां आडावचें पडटा. आनी देन यू बिकेम चीफ मिनिस्टर. आय थिंक यू आर व्हेरी वन ऑफ दोज व्हेरी रेअर पॉलिटिशियन्स हू डायरेक्टली बिकेम चीफ मिनिस्टर विदाउट हँडलिंग एनी मिनिस्टरियल पोजिशन. कसो जालो बदल? म्हळ्यार पयलीं सकाळीं उठताले ते आनी आतां सकाळीं उठता जाय. दोळे उगडटकीर कितें येता दोळे मुखार? एक म्हणजे एक तर हांव कदाचित पयलोच असो मनीस आसतलो की जो आमदारा उपरांत डायरेक्ट सभापती जालो आनी सभापती उपरांत डायरेक्ट मुख्यमंत्री जालो. ह्या प्रवासांत जर पळयत जाल्यार खुबश्यो नवीन जबाबदारी म्हजेर डायरेक्टली म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यो आसा ह्यो मोठ्या प्रमाणांत म्हजेर आयिल्ल्यो आसा. त्या खातीर सदांच हांव पळयता आसतना हाजे कडेन एक नवीन चॅलेंज आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट प्रत्येक फावटी म्हणजे राज्याचो इंट्रस्ट कितें ह्या प्रत्येक गजाली कडेन पळयलो वता. म्हणून खंयचीय जर डिसिजन तूं पळयशीत म्हणजे हांवें घेतलेली फाटल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात प्रत्येक गजाल प्रत्येक डिसिजन हे राज्याच्या इंट्रस्टान आसतलें. हेतून वेळ पडलो जाल्यार म्हणजे माय पार्टी ऑल्सो सेकंड बट माय स्टेट इज फर्स्ट. आय एम वर्किंग इन माय पॉलिटिक्स. हांवें आदर्श मानता अटल बिहारी वाजपेयी ज्यांच्यांनी सदांच म्हटलां की नेशन फर्स्ट, देन माय पार्टी एंड देन मी. आपूण तिसऱ्या जाग्यार आसा. त्याच कन्सेप्टाचेर काम करता आसतना म्हणजे म्हाजो देश प्रथम तशेंच राज्य प्रथम ताज्या उपरांत म्हाजी पार्टी आनी मागीर हांव ह्या कन्सेप्टाचेर काम करीत आसा. पूण कितें आहा की अशी जेन्ना इट्स अ व्हेरी नायस कॉन्सेप्ट बट जेन्ना प्रॅक्टिकली एडमिनिस्ट्रेशन हँडल करपा लागता तेन्ना चॅलेंजीस भरपूर येतात. एक फायल सुद्दां मूव जातना ती फायल कितली पॉटहोल्सां भितर पडटा हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्री जातकीर चड कळटा. आनी ते मागीर पॉटहोल्स भरपा खातीर मागीर दुसऱ्या कडेन पळोवपाक कांय मार्ग ना. तुमीच मुख्यमंत्री सुद्दां तुमकांच भरचें पडटा. हे पॉटहोल्स भरपाचें काम सुरू जालें? ऑफकोर्स प्रॅक्टिकली पॉटहोल्स भरपाचें काम आमचो PWD मिनिस्टर आनी PWD टीम करता. त्या खातीर हांवें प्रॅक्टिकल पॉटहोल्सांचें विचारलां तुमकां. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान हें सगळें करता आसतना इट इज ट्रू पयलीं कशें आशिल्लें एखादें कितेंय काम म्हाजे कडेन आयलें की तें करता ना हांव भाईक सांगता ही म्हणपाची संवय आशिल्ली. बी फ्रँकली कोणीय आयलो जरी जॉबाचें कसलें लेटर घेवन जरी आयलो अरे ना म्हज्या तलाट्याचें काम करा म्हणजे एक सांगपाक सोंपें आशिल्लें. म्हणजे हांव भाईक सांगता पळयता म्हणून. आतां हें हांव म्हणूंक शकना. त्या खातीर ती जबाबदारी जी आसा पळय न्ही खूब मोठी जबाबदारी आसा. आनी सगळ्यो फायलींतल्यान वता आसतना फायलींतल्यान पळयता आसतना म्हणजे बऱ्याचशा ब्युरोक्रसींत केल्ल्यो चुको ज्यो आसा ह्योय लक्षांत येता. त्या खातीर वेळच्या वेळी ती फायल थंयसरूच करेक्शन करप किंवा तेन्नाच ताका सांगप हें हांव म्हजें कर्तव्य समजता आनी करताय बी तें हांव. एक गजाल तुमी आतां म्हळ्यार की कोणी जॉबा खातीर आयलो जाल्यार
तर जॉब म्हणटा ती जी गजाल आसा ती म्हाका दिसता सगळ्यांत चड येता आनी हांगा भुरगे बसल्यात तर म्हाका पूर्ण अधिकार आहा तांचे वतीन हो प्रश्न विचारपाचो गव्हर्मेंट जॉब जे म्हणटा पळय तेन्ना खूब फावटी तुमी राजकारणी सांगतात इलेक्शनाच्या टायमार हांव जॉब दितलो म्हणून कशें दिता तुमी तो बरो प्रश्न विचारला खरें म्हटल्यार व्हेरी आउट ऑफ कंप्लीट क्युरियोसिटी खरें म्हटल्यार राजकारणी जॉब दिवंक शकना बरोबर हे म्हजें फ्रँक मत आसा आनी हांव कोणाकूय सांगता आसतना हांव नोकरी दिवंक शकना इट इज डिपेंड्स अपॉन यू तूं कितें परफॉर्मन्स करता ताजेर 100% डिपेंड आसा आज म्हाका दिसता पुलिशेचे लिस्ट लागला बरेच जाण म्हाका सकाळी येताले ना आपल्याक म्हणाले 35 पडला आतां तुवें जें बरयलां तें तुका मार्क्स पडला आसतले ताका हांव कितें करतलो ताच्या खातीर प्रॅक्टिकली म्हणजे आतां पुलीस तुमचे मरे कशें येता लोक आमचे 35 50 कर म्हणून ऑफकोर्स येतात लोक तेय बी लोक येता तेज्या खातीर म्हाजें सदांच म्हणणें आसा की जेन्ना गव्हर्मेंट नोकरी येता किंवा प्रायवेट नोकरी येता सरळ म्हणणें की आमी तेज्याच खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे बील जें आसा हे फाटल्या आमच्या विधानसभेत हांवें म्हटलें आनी दुसऱ्या कॅबिनेटात पासूय केलें खंय तरी ट्रान्सपरन्सी जी आसा पळय न्ही ही जॉबाच्या बाबतींत येवप ही अत्यंत गरजेचें आसा आनी म्हाज्या समोर बरेचशे स्टुडंट्स आसा हांव मुद्दामून एक गजाल मेन्शन करता फक्त गव्हर्मेंट जॉब हो एकूच क्रायटेरिया न्ही द वेरियस ओपनिंग्स आसा इन प्रायवेट सेक्टर्स आसूं किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं किंवा कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आसूं आयजूय पळयत जाल्यार गोंयांतल्यान कॉम्पिटिटीव एग्जामीक बसपी जर रेशियो पळयत जाल्यार व्हेरी म्हणजे निग्लिजिबल रेशियो hardly 2 to 5% students they are sitting for the competitive exam after the graduation the student doesn't know that we are eligible to sit for the GPSC for the Goa Public Service Commission hardly few students they are sitting for the Goa Public Service Commission ते आमकां भुरग्यांक म्हाका दिसता कळप अत्यंत गरजेचें आसा त्या खातीर नॅशनल लेवलचे कॉम्पिटिटीव म्हणजे आयदर GPSC आसतली UPSC आसतली MPSC आसतली ह्या एग्जामीक आमचे स्टुडंट्स एलिजिबल आसा आपूण बसूं शकता आनी ताजी तयारी जी आसा इज स्टार्टींग फ्रॉम द फर्स्ट इयर ऑनवर्ड्स म्हणजे आपूण फर्स्ट इयराक एडमिशन घेता पासूनच तेजी तयारी जावपाक जाय आनी ताच्याच खातीर म्हणजे आज आमी पळयता की IAS IFS IPS हे जे कॅडरांतले लोक येतात दे आर मॅक्झिमम पीपल दे आर फ्रॉम द UP बिहार MP ह्या स्टेटींतले आसा बिकॉज दे आर स्टार्टींग देअर प्रिपेरेशन फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स म्हणजे 11th स्टँडर्ड्साक वता आसतना 5 वर्सां ते ठरयता की आय वॉन्ट टू गो फॉर द IFS आय वॉन्ट टू गो फॉर द IPS जाल्यार ते पॉसिबल आसा आनी ती 5 वर्सां तांच्यांनी पयलीं पासून बेजीक स्टडी केल्यार दे कॅन क्रॅक द एग्जाम ऑफ द IAS IFS IPS एनीथींग दॅट इज पॉसिबल म्हाका दिसता तो ट्रेंड गोंयांत येवपाची गरज आसा आनी अदर एग्जाम्स ऑल्सो म्हणजे बँकींग आसतली रेल्वे रिक्रुटमेंट आसतली पोस्ट सो मेनी एग्जाम्स आर देर बट आमचे भुरगे दिवपी खूब कमी आसता आमी डिपेंड रावता म्हाका LDC जातलो काय कितें आनी त्या खातीर ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत सुद्दां पिवनाक एप्लाय करपाची प्रवृत्ती ही भुरग्यांच्या मदीं क्रिएट जाल्ली आसा तुम्ही स्टुडंट्सां बरोबर काम केलां युवा मोर्चा भितर काम केलां कित्याक जालें हें म्हळ्यार हांव ग्रॅज्युएट हांव पोस्ट ग्रॅज्युएट पण म्हाका LDC जावपाक जाय नाल्यार पिवन जावपाक जाय अशी किती दिता तुमी सरकारी जॉबा भितर की मोव लागिल्ल्या भशेन सगळे जाणांक तेंच जाय इरिस्पेक्टीव ऑफ माय डिग्री हितून 2 गजाली रिस्पॉन्सिबल आसा एक म्हाजें म्हणणें आहा की जी वृत्ती काम करपाची म्हाका संवय ना काम करपाक नाका आनी म्हाका सेक्युअर्ड जॉब जायो आनी 7th पेची सॅलरी जाय ह्यो 2च गजाली म्हणजे काम करिनासतना पगार जाय गव्हर्मेंट बाबा काम करची पडना हांव तरी तुज्या चॅनलाचेर बसला जाल्यार हांव खरें सांगतलो आशिल्लो पूण म्हाका एक गजाल सांगात ही वृत्ती तस जाल्यार तुगे प्रश्न सोडोवपाक खूब सोंपें आहा तुमी सगळ्या कामां लावपाचे गव्हर्मेंट सर्वंटांक इतली कामां लावपाचे की कोणा नाका जावपाक जॉब तयारी सुरू केल्या फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात तुका दिसतले बरेच जाण आपूण VRS घेता आनी घराय वयता हेंय सांगतले ही परिस्थिती हाडल्यार म्हाका दिसता 100 पोस्टां खातीर 10,000 एप्लिकेशन येवपाचो जो एक ट्रेंड आसा तो ट्रेंड बरोच कमी जातलो ना जावचो आमी जरी ही प्रवृत्ती हाडली सुद्दां आसत जाल्यार 100 पोस्टां खातीर 10,000 येतलेच कारण मनोवृत्ती जी आसा ही हांव बदलूंक शकना मुख्यमंत्री म्हणून ती बदलतली आसत जाल्यार आमच्यान ट्रेंड जो आसा पळय न्ही हो युवकांच्या मदलो ट्रेंड बदलपाक जाय की तांच्यांनी कॉम्पिटिटिवनेस तांच्या मदीं वाडप अत्यंत गरजेचें आसा सरकारी नोकरी म्हणजेच सगळें न्ही there are so many things आमी म्हणटा की प्रायवेट सेक्टरा पासून सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा पर्यंत आज वी हॅविंग अवर स्टार्टअप पॉलिसीज देर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देर आमचे कडेन इतकी बरी स्टार्टअप पॉलिसी आसा की विथ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द 25 lakhs rupees वी आर गिविंग द 10 lakhs rupees रिफंड फॉर द न्यू बडीज दोज हू आर डुईंग देर न्यू प्रोजेक्ट इन IT इतकी बरी पॉलिसी म्हाका दिसता अदर स्टेटीन नाच पण ह्यो पॉलिसी अल्टिमेटली तरणाट्या म्हऱ्यात पावोवपाक जाय भुरग्यां म्हऱ्यात पावोवपाक जाय ते पावपाच्या दृश्टींतल्यान अवेरनेसाच्या दृश्टींतल्यान सरकार कमी पडटा अशें दिसना
फाटल्या थोड्याशा कार्यकाळात आमी कमी पडटाले बट ऑलरेडी हाजो अवेरनेस मोठ्या प्रमाणात करप म्हणजे आयदर थ्रू द IT डिपार्टमेंट थ्रू द आवर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट अँड थ्रू द इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड आणि ताकाच लागून म्हणजे हांव एक जस्ट खूब भुरगे समोर आसा म्हणून मुद्दम सांगता म्हणजे येता त्या 17, 18 आनी 19 we have the Vibrant Goa program with the Vibrant Foundation with the help of Government of Goa. So even the student body, they already training program they have started and good thing our university have taken the initiatives. They have done the tie-up, they have done the agreement with the Vibrant Goa. बऱ्याचशा भुरग्यांक थंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली म्हाका दिसता सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामांक वचून पळप कितें वायब्रंट गोवा नक्की कारण वायब्रंट गुजरात इज सक्सेसफूल बरेचशा जाग्यार वायब्रंट हैदराबाद इज सक्सेसफूल जाल्यार वायब्रंट गोवा कितें आसतलें हें वचून पळोवपाची अत्यंत गरज आसा हांवें त्या खातीर म्हणटा की स्टुडंट्सां मदीं क्युरियोसिटी आसपाक जाय नवें कितें चल्लां हेजी जेन्ना क्युरियोसिटी आसतली तेन्नाच तांकां अवेरनेस जातलो कोण घरा कडेन बसला ताका येवन आमची IT पॉलिसी सांगचो ना जाका दिसता की IT पॉलिसींतल्यान आपूण कितें तरी करपाक जाय आसत जाल्यार तेणी केन्ना तरी IT डिपार्टमेंटांतल्या सेक्रेटरी कडेन IT डिपार्टमेंटांतल्या MD कडेन डिस्कस करप अत्यंत गरजेचें आसा आमी म्हणटा इट इज नॉट वन वे जावंक शकना सगळें कितें तें सरकारान करचें हांव घरा कडेन बसतलो आनी म्हाका दिवचें इट इज नॉट पॉसिबल सो त्याच्या खातीर म्हाका दिसता आमी तांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवप गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा पर्यंत वचप हें अत्यंत गरजेचें आसा एक आसा तुमी वायब्रंट गोवाचो मुद्दो काडलो तो म्हळ्यार इकॉनॉमीचो आनी परत परत एक गजाल जाणवता की इकॉनॉमीक जी एक पुश लागता बिकॉज आमगे मेजर 2 सेक्टर्स जे आसा मायनींग बंद आसा टुरिजम खंय तरी जितली पुश आसा टुरिजमाक आज टुरिजमूय आमगे लंगडी जाल्ल्या भशेन दिसता अशी परिस्थिती भितर नॉट ओनली एज चीफ मिनिस्टर बट एज अ फायनान्स मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हाव आर यू प्लॅनिंग टू टॅकल दीज चॅलेंजीस कारण अल्टिमेटली ती जर तुमी पुश दिवपाक शकली ना तुमी हांगा जॉब जनरेट करपाक शकचे ना जॉब जनरेट केलना भुरग्यांनी करप कितें मायनींग सेक्टर बद्द आसा हांव मान्य करता बट आमचो प्रयत्न चालू आसा वेगवेगळ्या सेक्टरांतल्यान मायनिंगाक बुस्ट दिवप आनी मायनींग कशा पद्दतीन तरी चालू करप द सेकंड अवर टुरिजम इंडस्ट्री एट प्रेझेंट देर इज एन इकॉनॉमिकल स्लो डावन होल ओवर द ग्लोबली ताज्या खातीर थोडोसो कमी जो आसा पळय न्ही हांव मान्य करता तेय बी गजाल बट तरी सुद्दां हे आमी टुरिजम बुस्ट करपा खातीर टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी वेरियस अदर फॅक्टर्स जे आसा पळय न्ही तेजेर आमी काम करप चालू आसा द थर्ड थिंग म्हणजे हे दोनूय बंद आसतना सुद्दां आमी आमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसत IT पॉलिसी आसत आनी विथ द हेल्प ऑफ IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड वी आर कॉलिंग सो मेनी इन्व्हेस्टर टू द स्टेट डेफिनेटली आमकां फुडल्या 3 म्हयन्या भितर ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटा आसतना दिसतल्यो आनी ताजे आमकां रिजल्ट्स जे आसा आमी जशें म्हणटा की 6 म्हयन्या भितर ताजे आमकां रिजल्टूय बी दिसतले ताज्या खातीर इनिशिएटिव्स जी आसा ही सदोदीत म्हणजे म्हणल्या जे न्यू इन्व्हेस्टर्स आसा हांच्यांनी घेवपाची गरज आसा आय एम एक्चुअली कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द न्यू आवर टेक्नोक्रॅट्स असोसिएशन आमचे टेक्नोक्रॅट असोसिएशन दे आर वर्किंग व्हेरी गुड आय एम प्राऊड ऑफ देम हे ऑलमोस्ट USच्यान तेंच्यांनी 2-3 जाण सोडून येवन गोंयान बसून ते काम करतात तांकां एप्रिसिएट करपाक जाय ती बऱ्योच गजाली आमकां समजून घेवप अत्यंत गरजेचें आसा एक गजाल जाता की तुमी सुरवातीक विशय काडलो की पयलीं जर कोणी आयलो जाल्यार भाईक सांगता जातालें नाव यू आर फिलींग दोज शूज हाव सक्सेसफूल यू हॅव बीन टू फील दोज शूज म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचें उत्तर तूं म्हाका विचारला पळय न्हू ताच्या पेक्षा तुवें तें लोकांक विचारप अत्यंत गरजेचें आसा कारण म्हाज्या बद्दल हांवें सांगच्या पेक्षा यू नो बेटर लोकांक एक इलेक्शना टायमार विचारतलोच पण आतां सद्या कितें दिसता तुमकां आय एम डुईंग माय लेवल बेस्ट आय एम नॉट अ पर्रीकर हांव पर्रीकराच्या लेवलाचें काम करतलो अशें हांव म्हणना हांव परतूय सांगता हांव शिकता शिकपाची म्हजी तयारी आसा आनी हांव कंटिन्युअसली एज अ विद्यार्थी आसल्या कारणान म्हाजी कंटिन्युअसली शिकप तयारी आसा ही गोश्ट म्हाज्या खातीर नवीन आसा कारण डायरेक्टली राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून काम पळयता आसतना हांव जेन्ना मंत्री जावंक नाशिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्री म्हणून काम पळयता आसतना म्हाका सगळ्यो गजाली शिकप हें अत्यंत म्हाज्या दृश्टीन गरजेचें आनी हांव शिकत आसा एक हांवें हो प्रश्न कित्याक विचारलो कारण एक इशू जाचेर म्हाका दिसता एवरीबडी गिव्स यू फूल क्रेडीट तो म्हळ्यार टॅक्सीचो सगळे एक विशय म्हणटा म्हाका खूब जाण खुबशे विशय सांगता ना बाकी विशयांचेर येवया आमी इतल्याचें सोडना तुमकां बट टॅक्सी वेल्यान सुरवात करया एक टॅक्सीचो जो विशय आसा थंय सगळे जाण म्हणटाले की माफिया हांकां मोडून काडप कठीण सगळे शापोतेर ते मुख्यमंत्र्याच्या केबिना गेल्यार सुद्दां शापत सांगतात सगळे रस्त्यारय शापत सांगतात सगळ्या दादागिरी करतात एक म्हणजे हांव तांकां माफिया म्हणना तुमी अशी कितें सांगली तांकां कितें बरें उलोवपाक लागले हांगासरूच गजाल सांगता ताका तुवें तांकां माफिया म्हटलें हांवें म्हणला अशें म्हणटालें म्हणून हांवें हांव नको आत्तां म्हटलां तुवें हांवें अशें म्हणटालें
हांवें ताका पयलीं माफिया शापोत म्हणूंक ना सांगता तशें म्हणटाले अशें म्हणा. हांवें ताका माफिया म्हणूंक ना आनी शापदा सांगताय म्हणूंक ना. हांवें ताका ते म्हजे गोंयकार भाव तांच्यांनी म्हाज्या बरोबर येवन काम करपाक जाय आनी आमी जेन्ना जॉयंटली वांगडा काम करतले तेन्ना ही इंडस्ट्री ग्रो जातली. त्या खातीर हांवें तांकां आव्हान केलें, तुमी म्हज्या बरोबर येयात, तुमी ट्राय करात. म्हजें म्हणणें आहा, इफ फेल्युअर जालें हांव तुमी सांगता तें आयकपाची म्हजी तयारी आसा. 3 म्हयन्यांनी ह्या विशयाचेर आमी परत रिव्यू करुया. ताच्या खातीर एग्री जाल्यार काही प्रमाणात थोडेशे जाण एग्री जावंक ना, बट तरी सुद्दां ते ह्या बिझनसांत एग्री जाल्यार थोडे जाण बरोबर आयले, थोडे जाण आनीक थोड्या दिसांनी बरोबर येतले. तुमी इतली बरे भशेन सांगले आनी ताणें इतली बरे भशेन आयकले. समजून सांगपाचेर आसा. फुडलो मनीस कसो समजून सांगता ताजेर डिपेंड आसा. एक इश्यू जो आसा तो म्हळ्यार सामको म्हत्वाचो, तो जॉब्स क्रिएशनाचो. तुमी म्हणटात की फुडली 6 म्हयन्या भितर रिजल्ट्स दिसतले, पण रिजल्ट्स जेन्ना दिसतले म्हणटातना एक्चुअली आमचे सेकंडरी सेक्टर ऑफ मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर ग्रो जावपाच्या दृश्टींतल्यान सरकार कितें करपाक पळयता? कॉर्पोरेट सेक्टरान आमची ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हांणी जें डिसिजन घेतलें, which is a reduction of the tax from the 34% to the 25%. Also for the MSME sector, for the new growth, she have taken there is a tax reduction, it is up to the 15%, which is a good initiatives. And म्हाका दिसता, of course, in the MSME sector and in new investment, so many people now invest in India. ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ गोवा. त्या खातीर आमी बऱ्याच जाणांक आमी इन्वायट करीत आसा आनी फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात नवीन इन्व्हेस्टर जे आसा पळय न्ही इन मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर, डेफिनेटली दे विल कम टू द. एक गजाल सगळे इन्व्हेस्टर विचारतात की गोंया भितर आयलो की अकस्मात ते इन्व्हेस्ट करपाक लागले की कोण तरी उठ्ठा कोर्टांत वता, कोण तरी एक NGO आसता जो प्रेस कॉन्फरन्सी घेवपाक लागता, आंदोलन जातात खंय गांवां भितर कोण तरी बोवाळ करपाक लागता आनी त्या इन्व्हेस्टराक दिसता की आपली इन्व्हेस्टमेंट इज नो लॉंगर सेक्युअर्ड आनी गव्हर्मेंट आपल्याक प्रोटेक्ट करपा खातीर कांय करना. मागीर सगळे जाण हात वयर काडटात. जेन्ना कोण बोवाळ जावपाक लागतात आनी इन्व्हेस्टमेंट करतकीर ऑलरेडी पॉलिटिशियनूय सपोर्ट करपाक येना, कोण सपोर्ट करपाक येना, सगळे जाण तुमगे एक पेटंट वाक्य आसा की आमी लोकां बरोबर म्हणून. आनी मागीर जो इन्व्हेस्टमेंट करपाक येता तो शिरकता. हातूंत तुमचो रोल खूब म्हत्वाचो आसा मिडिया म्हणून. घेता हांव दोश घेता, कारण पूण हांव तुमकां खरी गजाल कितें आसा पळय न्ही, ही लोकां समोर हाडप अत्यंत गरजेची आसा. आमी एकदां खरी गजाल लोकां समोर हाडिना, कारण चड लोक सगळो दोश म्हज्याच माथ्यार मारता. ना 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 सॉरी, हांव कितें सांगता पळय, गव्हर्मेंट एखादो जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना गव्हर्मेंट इज फर्म ऑन द डिसिजन. सो गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. फाटल्याय गव्हर्मेंटान आमच्या काही प्रोजेक्ट जे सुरू केल्या, वी आर सपोर्टिंग, वीट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दे हॅव टेकन द डिसिजन, देन वी आर सपोर्टिंग फॉर दॅट. त्या खातीर हांवें म्हटलां की आमी जेन्ना प्रोजेक्ट एखादो हाडटा पूर्ण तेजो विचार करून हाडटा. ताच्या खातीर एखाद्या जर गांवांतले लोक एखाद्या प्रोजेक्टाक विरोध करता, ते लोक चड आसा म्हणून तेंची व्हडली बातमी दिवप आनी आमी बारीक आसा म्हणून आमची बारीक बातमी दिवप, हें मिडिया कडल्यान जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता. कारण हे NGO आनी लोक ह्या लोकांक जेन्ना एकदां कळपाक लागतले की आमकां हितूंतल्यान प्रसिद्धी मेळना, काही लोक जे काही NGO जे आसा पळय न्हू, परत सगळे म्हज्याच माथ्यार ना हांव NGO म्हटलां, काही NGO जे आसा पळय न्ही एक्सटॉर्शन करपा खातीरच अशा पद्दतीच्या प्रोजेक्टांक विरोध करता. आमी सगळ्यांनी, म्हाका दिसता म्हाज्या समोर यूथ आसा, हांच्यांनी बी हांकां एक्सपोज करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आमी सगळ्यो गजाली सरकाराचेर सोडून उपयोग ना. म्हाका एक गजाल सांगात, कारण हांवें गोंया भितर एक ती प्रवृत्ती पळयल्या. आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाकय विरोध करतात, आमी IT सिटीकय विरोध करतात, आमी कित्याकय विरोध करतात. आमकां जाय कितें? हांवें परत सांगलां, हांव परत मनोवृत्तीचेर येता. मनशाची मनोवृत्ती जी आसा ही बदलपाची गरज आसा. आज आमचे IT जाल्ले भुरगे जर तांकां हैदराबाद आनी बेंगलोर आनी त्रिवेंद्रम वयचें पडटा किंवा आवट ऑफ द कंट्री वयचें पडटा आसत, आमच्या कडेन जर एखादी IT आमी डेव्हलप करता तर तिका विरोध करप हें खरें म्हणजे हे गोंयकारांक सोबना. आतां आमी म्हणटा एखाद्या पोल्युटेड इंडस्ट्री तिका विरोध करता, हांव मान्य करता, बट IT इंडस्ट्रीक विरोध करता ह्या अशा पद्दतीचे ह्यान फुडें खपून घेतले वयचे ना. त्या खातीर अशें जर जालें आसत जाल्यार नवीन इन्व्हेस्टर हे गोंयांत येवपाक पळोवचे ना. म्हणून आमी अशा पद्दतीच्या जे इन्व्हेस्टर्स येता तांकां सपोर्ट करप हें अत्यंत गरजेचें. तांकां प्रोटेक्ट करपाचें आश्वासन आज गव्हर्मेंट तांकां दिवपाक शकता की फाल्यां आमी लोकां बरोबर, कारण खुबदां पयल्यात ते मागीर खंयच्याय पक्षाचे आसूं, आमदारांची सगळ्यांत पयली गजाल आसता की ना आमी लोकां बरोबर, वेदर दॅट थिंग इज रायट ऑर रॉंग. आमी IITक विरोध केलो आनी कितें उरलो आमी विरोध करपाचें? तूं IITक ज्या लोकांनी विरोध केलो पळय न्ही ताका लागून आमी स्ट्रॉंग डिसिजन जी घेतली, वी हॅव शिफ्टेड द IIT फ्रॉम द सांगे टू द सत्तरी. डायरेक्टली ज्या जाग्यार गव्हर्मेंट लँड आशिल्ली द फर्स्ट टायम हांवें डिसिजन घेतली अलॉंग वीथ मी अवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, ही हॅज ऑल्सो सपोर्टेड मी टेकिंग दॅट डिसिजन.
आमी स्वताची आमची लँड ज्या जाग्यार 13,000 गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू लँड असली विदीन द 2 days वी हॅव फायनलायज आनी सिंगल कॅबिनेटान आमी डिसिजन घेतली की 10,000 लँड जी आसा पळय ती आमी दिता आनी सो दॅट 70तल्या आनी सगळ्या त्या परिसरांतल्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो कारण आमी जर डिसिजन घेनासली जाल्यार IIT गोंयांतल्यान वयतली आसली तर ती अशा पद्दतीचे निर्णय घेवपाची अत्यंत गरज आसा आनी हे निर्णय घेतल्या उपरांत गोंयकारांनी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करपाची अत्यंत गरजेचे आसा ताजी अपेक्षा बट एक गजाल म्हाका सांगात जर हांवें एक गजाल पळयल्या फॉर एग्जाम्पल गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना तुमच्याच आमदारान मायकल लोबोन फुडाकार घेतलो की ना कितें जावं आपूण तो आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीक व्हरतलो आनी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालतलो तेन्ना तो प्लांट जालो आज तुमी सांगतात तुमी IIT व्हेली तुमची शेजराक हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा तुमी सपोर्ट करतात सो कितें पॉलिटिकल लिडरशीप जर फर्म आसली म्हजेर दोश दिलो तो आसा हांव घेतो पण तो सोडून पॉलिटिकल लिडरशीप जर फर्म आसली जाल्यार असले बरे प्रोजेक्ट लोकांचो विरोध आसून किंवा 4-5 घटकांचो विरोध आसून सुद्दां फुडें व्हरपाक जाता तो फर्मनेस आपल्याक फक्त फुडल्या इलेक्शनाक ह्या वॉर्डांतल्यान मत पडपा जाय आनी त्या बुथावेल्यान मत पडपा जाय म्हण पॉलिटिशियन फाटी फुडें जातात आनी ताका लागून हे जे लोक विरोध करपी म्हणजे आसतात तांची फावता देर इज अ स्ट्रॉंग पॉलिटिकल लिडरशीप शूड बी देर देन ओनली इट इज पॉसिबल अदरवायज नॉट आमकां जे विरोध करता तांकां फर्मली सांगपाची गरज आसा की बाबा तूं जो विरोध करता पळय न्ही तुजो विरोध तेजो विरोध मोडून काडपाची गरज आसा तो तेजो स्वताचो इंट्रस्ट आसा जेन्ना आमकां पॉलिटिकल स्ट्रॉंग लिडरशीप जेन्ना आसतली पळय न्ही तेन्नाच आमी लोकांक कन्विन्स करपाक शकतले सो त्या खातीर सांग्या सारकेल्या भागात आमी पळयता की कितलो वेळ त्या प्रोजेक्टाक अननेसेसरी विरोध जावपाक लागलो आमचे ऑनरेबल देन CM हेज कंटिन्युअसली ट्रायड ताकाय दिसतालें की सांग्या सारकेल्या भागाचो जर डेव्हलपमेंट जातलो आसत जाल्यार IIT थंय येवप अत्यंत गरजेचें म्हाकाय दिसतालें हांवें पयले ऑलमोस्ट 5-5.5 म्हयने त्या थंयसर सपोर्ट करपाचो सगळें आमची पूर्ण टीम थंय वावुरताली बट जेन्ना तांकां दिसलें की बाबा ना ताका विरोधूच करपाक सो वी हॅव चेंज द वेन द सेम थींग आमी म्हणटा की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसतले बाकीच्या सगळ्या एका विरोध करतात आतां मायकल हॅव टेकन द डिसिजन द निलेश काब्राल हॅव टेकन द डिसिजन ही इज सेटिंग द अनदर सॉलिड वेस्ट हाच्या खातीर म्हणजे स्ट्रॉंग लिडरशीप आसप हें अत्यंत गरजेचें आसा देन ओनली द प्रोजेक्ट वील कम सो ती लिडरशीप जर आसा जाल्यारच ह्यो गजाली जावपाक शकतल्यो दुसरी गजाल जी आसा ती म्हाका मुद्दम विचारपाक की आमी आतां आमकां कोर्टांतल्यान कांय ग्रेट डिसिजन्स येतना दिसता ती मागीर शेक पॉलिसीचेर आसूं NGTंतल्यान कांय डिसिजन आसूं प्रायवेट फॉरेस्टाचेर आसूं गव्हर्मेंटाचो सद्या अर्द वेळ जो आसा तो कितें केसी झगडपाकूच वता तो कित्याक वयता हें पळोवपाक जाय आमी ह्यो गव्हर्मेंटाच्यो केसी ज्यो आसा हे घालपी लोक कोण हे हांकां फंडींग कोण करता हांकां खरोच स्टेटीचो इंट्रस्ट आसा काय कितें हें पळोवपाची गरज आसा हें खरें हांव तरी मागीर म्हणटलो म्हणजे हांव डिस्क्रिमिनेट करिना बट हे लोक कोण हे पळोवपाची अत्यंत गरज आसा हांकां राज्याच्या हिताची गजाल हे पळयतात काय कितें आज टुरिजम इंडस्ट्री आमकां शॅक्स घालपाक जाय आसत जाल्यार कोण तरी NGTन वता आनी आमचे शॅक्स आडयता म्हाका सांग गोंयकार भाव जे आमचे बीच एरियेन रावता शॅक हो तांचो बिझनस जर तेचे 6 महिने 7 महिने जर शॅक बिझनस चल्लो ना जाल्यार तेंचे वर चलूंक शकना आमी मायनींग बंद उडयता आमी टुरिजम बंद उडयता आमकां CRZ हितूंतल्यान प्रोजेक्ट येवपाचे ना मागीर आमकां गोंयांत खंय व्हरपाचें आसा आमकां हो निसर्ग हो सैम आमकां सांबाळपाक जायत बट त्याच बरोबर पोट लोकांचें भरप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा आनी ताका जर आमी सगळे विरोध करपाक लागले जाल्यार आमी खंय वयतले त्याच्या खातीर हाका विरोध कोण करता आनी ताका लागून आमी खंयच्याय गव्हर्मेंट जो आसा हे सगळे प्रोजेक्ट करपा खातीर इनिशिएटिव्ह घेता बट तूं म्हणटा तसो चडसो वेळ आमकां आयदर NGT आसतलो हायकोर्ट आसतलो सुप्रीम कोर्ट आसतलो आज मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाची केस सुप्रीम कोर्टान आमी झगडटा वॉट इज दीस सांगपा आमी म्हणटा की मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर पयलो फ्लायट लँड जावपाचो आशिल्लो 2021 एक वर्स आमी डिले जाता बिकॉज ऑफ दॅट वन NGO रेनबो वॉरियर व समवन रावता कोण तरी खंयसर केस घालता खंयसर कोणाक कितें कांयच कळना आनी बरेचशे फावटी मिडियाय बी ह्या विशयाचेर उलयना परत म्हाकाच हाडलो मोदी ती उलोवपाची गरज आसा हय उलय त्या खातीर उलयत न्ही हांव आनी कितें तर पूण म्हाका एक गजाल सांगा बिफोर आय ओपन इट फॉर स्टुडंट्स एंड द यंग जनरेशन तुमी मुख्यमंत्री जाल्यार यू आर अ यंग चीफ मिनिस्टर म्हाका तुमी रशियेक गेले तेन्ना हांवें पळयलें की आफ्टर अ लॉंग टायम द वे यू आर ड्रेस्ड इन रशिया बरें दिसलें सो आमकां जनरली आमकां मुख्यमंत्री कशें मेळ्ळे आफ्टर प्रताप सिंग राणे हेज अ वेरी गूड ड्रेस सेन्स बट मागीर मनोहर पर्रीकार आनी दिगंबर कामत ते बाबडे आपल्याक जाय तशे कपडे घालून येताले आनी मुख्यमंत्री म्हण एक मातशें एक पॉज किंवा आसपा जाय पळय ती जनरली तशी दिसनाशिल्ली मे बी बिकॉज यू आर यंग यू आर मोर कॉशियस अबावट इट
अँड बिकॉज यू आर चीफ मिनिस्टर आनी तुमच्या कॅबिनेटा भितर कांय जाणटे मनीस आहात तांकां अनुभव आहा तुमच्या परस चड ताणें तुमच्याकी चड इलेक्शनाय झगडल्यात सो यू आर लायक अ मॉनिटर ऑफ अ क्लास विथ व्हेरी नॉटी स्टुडंट्स अँड सम ऑफ दोज नॉटी स्टुडंट्स हॅपन टू बी युअर सिनियर्स कशें मॅनेज करता ह्या कॅबिनेटाक कारण अशीं सगळीं भुरगीं बरे बिरे म्हूण म्हाकाय विश्वास बसपाना तांकांय विश्वास बसपाना सो हे जे मस्ती भुरगे आहात तांकां कशें हँडल करतात कांय जाणां बरोबर तुमी तो सुरवातीकूच ब्रेकअप केलो ते बाबडे क्लोजर सोदत भोंवता सद्या बाकीचे आसा तांकां कशें हँडल करता सद्या वॉट इज द वे यू आर डिसायडेड टू हँडल युअर कॅबिनेट मॉनिटराच्या रोला पेक्षा म्हाका दिसता प्रिन्सिपलाचो रोल म्हाका करचो पडटा आनी त्या पद्दतीन हांव हँडल करता तुम्ही मॉनिटराचो रोल करनात प्रिन्सिपलाचो रोल करतात व्हेरी गुड ऑन दीस नोट आय एम टेकिंग अ व्हेरी शॉर्ट ब्रेक ऑफ 2 minutes वील टेक क्वेश्चन्स फ्रॉम द स्टुडंट्स आनी एक बिंदास विचारात मुख्यमंत्र्याक भिवपाची कसलीच गरज ना तांकां जनरली हांवें तापतना पळयलें ना केन्नाय आनी ताणें सांगलें तशें टॅक्सीवाल्याक सुद्दां ताणें बरें समजावन सांगलें सो ही हॅज अ नॅक ऑफ टेलिंग इन अ व्हेरी नायस मॅनर सो विदाउट एनी फियर आस्क द क्वेश्चन हांव एक ल्हानसो ब्रेक घेता 2 मिनटां भितर परत येता The all-new Prudent app is here. Watch news videos and bulletins on the go. Catch up with all your favorite programs. Never miss a breaking news with Prudent notification. Watch Prudent TV live on your phone. All new features and a brand new Prudent app available for Android and iOS. परत एक फावट येवकार वी आर डुईंग दीस गोवाथॉन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज विथ अस हांव आतां क्वेश्चन्स घेता भुरग्यां कडच्यान फर्स्ट क्वेश्चन आर डायना Good afternoon, sir. It's a pleasure to have you here with us. My question is, although a lot has been done with regards to transportation, a lot of stray dogs and cattle still cause accidents and do interfere with our daily commute. So what is the government's stand in regard to this, and what steps are being taken to protect the lives of animals and humans at stake? Thank you. तूं म्हाका प्रश्न विचारलो तोय बी कुत्र्यांचो आनी जनावरांचो अँड ह्युमन्स म्हणा एक गजाल म्हत्वाची आहा तांच्या पेक्षा आमकां मनशाचें जीवन हें खूब म्हत्वाचें आसा कारण बरेचशे फावटी एक्सिडंट जाल्या उपरांत ह्या कुत्रे आनी जनावरांच्या खातीर मनशाचो जीव वयता हो हांवें खुबशे फावटी पळयला एक्चुली पयलो विशय जो जनावरांच्या बाबतींत आमी स्टेक कॅटल्स हाच्या खातीर ऑलरेडी स्कीम लॉन्च केल्या आनी हांकां वेगवेगळ्या स्टे कॅटल्स होम्सांनी दवरपाची ऑलरेडी प्रोविजन सुरू केलां बट आजुनूय प्रश्न सुटूंक ना कदाचित हो स्टे कॅटल्सचो प्रश्न सुटपाक आनी 1 वर्स 1.5 वर्स लागतलें वी आर वर्किंग ऑन इट रिगार्डींग द स्टे डॉग्स ओके हाजेर खरें म्हणजे आत्तां तरी गोवोरमेंटा कडेन म्हणजे आमी स्टरलायजेशन हो एकूच आसा आनी तेजेर आमचो एक NGO काम करता ताज्या पलीकडे आत्तां तरी गोवोरमेंटा कडेन ह्या घडीक हाजेर उत्तर ना रिगार्डींग स्टे कॅटल बट स्टे डॉग्स ओके स्टे कॅटल्स हाजेर डेफिनेटली आमी 1 वर्सभराच्या भितर ताजेर सोल्युशन काडटले आनी एक 2 प्रश्न आहा बरे इंट्रस्टींग आसात विश्राम सावंत गुड आफ्टरनून सर म्हाजो क्वेश्चन सर एकूच आशिल्लो आतां सद्या एकूच विचारूंक मेळटा जाल्यार करंट सिच्युएशनान सर मायनींग इंजिनियर्स आसात तेंच्यांनी आतां कितें करपाचें आनी तेंचे फ्युचरान तेंच्यांनी आतां कितें आतां सद्या कितें चिंतपाचें की सद्या मायनींग बंद आसा तेन्ना आमी आत्ताच्या घडीक ह्या वर्सा मायनींग स्ट्रीम बंद केल्या मायनींग स्ट्रिमीन ह्या वर्सा कोणी एडमिशन्स घेवना जेंचे मायनींग इंजिनियरींग चालू आशिल्ले जे पास आवट जाल्या ओके तांच्या खातीर खरी ही तसो डिफिकल्ट फेज आसा ही बट डेफिनेटली आमी ज्या पद्दतीन प्रयत्न करता
कदाचित एक फुडल्या वर्सभराच्या भितर मायनींग रिज्यूम जातलें. बट एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, हांवें मायनींग केलां म्हणजे म्हाका गोंयांतल्याच मायनिंगान जॉब मेळटलो ह्या भ्रमांत कोणी रावचो न्ही. देर आर सो मेनी अदर ऑपॉर्च्युनिटीज, नॉट ओन्ली इन द आयर्न ओर मायन, देर आर द अदर मायनिंग्स आर ऑल्सो देर. कोल मायनिंग्स आसात, परत डायमंड मायनिंग आसा, परत तुजे अदर मायनिंग्स आसा, मायनर मिनरल्स आसा, तातूंतूय काम करपाची संदी आसा. वेगवेगळ्या राज्यांनी अजूनही मायनिंग इंजिनियरांची गरज आसा, दे कॅन वर्क देर. आमी आमची मनोवृत्ती हांव परत म्हणटा, म्हणजे हांव गोंयानूच रावन काम करतलो, हातूंतल्यान भायर सरप अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणजे म्हाज्या खातीर पूर्ण जग हें म्हाजें आसा, हें म्हणून फुडें वचपाची अत्यंत गरज आसा. ताका लागूनच क्वेश्चन हा दुसरो, बट व्हेरी इंटरेस्टिंग. मनीषा मांद्रेकर. So, our late CM, Dr. Manohar Yeah, Dr. Manohar Parrikar, he got the PhD. Dr. Manohar Parrikar has taken the decision of banning the mining for the very good reason, because it will affect our environment very badly. But now, is it important to restart the mining again, just for the job sake for the people? तू जे कितें म्हणटा पळय न्ही, Parrikar have taken the decision that time. That is when the mining boom, illegal mining activity is going on. Okay, he had stopped. After that, we have again started the mining. But the Supreme Court had banned the mining now. But our intention is to start the mining. म्हणजे फक्त तातूंतल्यान कितलेशाच जाणांचे तूं जो विचार करता ह्या पर्यावरणाचो तितकोच विचार करता, तूं ताजी दुसरो भाग जो आसा हो पळयना. बाय द वे तूं खंय रावता, हांव फक्त इतकेच खातीर विचारता, तूं रावता खंय? Sacred, sir. साखळेच रावता. ज्या हें म्हाकाय खबर नाशिल्लें. ज्या सांखळी भागांतल्यान तूं येता, म्हाका दिसता त्या सांखळी भागात 90% लोक हे मायनिंगाचेर डिपेंड आसा. तुकाय खबर आसा, आज ऑलमोस्ट म्हणजे आमी जर 100 लोकांचो सर्वे करीत, ओके, 100 लोकांचो सर्वे केल्या उपरांत सांखळींतल्यान मातशे सायडीक चल, सुर्ला चल, वेळग्या चल, खंयसरूय चल आनी 100 लोकांचो सर्वे करून पळय. तितूंतले तुका 90 लोक सांगतले की आयज मायनींग बंद आसा म्हणून म्हाजो ट्रक बंद आसा, हांव खंय तरी मायनिंगेन कामाक वयतालो तो बंद आसा, म्हाका शेताचें कॉम्पेन्सेशन मेळटालें तें मेळना, ओके, म्हाजें एग्रीकल्चरूय मायनिंगे खातीर पिड्ड्यार जाल्लें आसा. आनी हातूंतल्यान खंयसरूच म्हाज्या घरात कितें तरी अर्निंग सोर्स आशिल्लो हो सगळो ना जाला. त्या खातीर आमी जें मायनिंग सुरू करूंक सोदता, वीच इज अ सस्टेनेबल मायनिंग. आमी पर्यावरणाचो विचार करूनच मायनिंग करपाचो आमचो विचार आसा. खंयसरूच पर्यावरणाक हानी न करता आमी मायनिंग सुरू करतले. थँक्यू. Thank you, sir. एक बरो प्रश्न जाला भुरग्यांनी. ती म्हणटात की नॉर्मल सुद्दां जॉब, इवन गव्हर्मेंट जॉब जर जाय जाल्यार एंट्रन्स आपली रिटन एग्जाम दिवची पडटा, वायवा दिवची पडटा. नॉर्मल आनी खंय गेलो जाल्यार एंट्रन्स एग्जाम दिवची पडटा. IIT किंवा IIM भितर गेलो एंट्रन्स एग्जाम दिवची पडटा. पूण मंत्री जावपा आनी आमदार जावपा एंट्रन्स एग्जाम दिवची पडना. खूब हें अशें कित्याक? आनी बेजिकली तुमची एंट्रन्स एग्जाम म्हळ्यार कितें इतलें सांग. खूब जाणांनी ताळयो मारल्यो. खूब जाणांक दिसलें मंत्री आनी आमदार जावप खूब सोंपें आसा, खंयची एंट्रन्स एग्जाम दिवचें आसता. हांव तुमकां जस्ट एक 5 मिनटान म्हाजी स्टोरी सांगता, म्हणजे तुमकां कळटलें हांव ह्या खुर्चेर जो पावलां हांव वगीच पावूं ना. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, हांव BMS पास जालो. आय एम द ग्रॅज्युएट ऑफ बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी इन 1996. I have started my NGO by name Sai Sports and Cultural Association, which is then converted into the Sai Life Care. 98 to 2000 माझ्या कडेन 60 स्टाफ आशिल्लो. हांव म्हाजी फक्त प्रॅक्टीस करतालो आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हणून भामय ह्या गांवांत. तेन्ना म्हाजो NGO रन करतालो हांव साई लायफ केअर. आनी ह्या साई लायफ केअरा कडेन 2000 सालांत म्हाज्या कडेन 60 स्टाफ आसतालो. आनी वीच हांव आमदार नाशिल्लो, कोण नाशिल्लो, म्हाज्या पार्टीचे तेन्नाच दुखतें खंय तरी सरकार येयल्लें. हांव पार्टीत काम कंटिन्युअसली करतालो. बट 60 स्टाफ जो आशिल्लो, विथ द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन VS Dempo, he has helped me. The first counseling project is started by my NGO, which is Sai Life Care, in a school counseling, and along with me, the Sangat NGO. हे गोंयांत दोनूच NGO आसले, तितून काम करताले. आय एम डुईंग द वर्क इन एड्युकेशन, आय एम डुईंग द वर्क इन हेल्थ सेक्टर विथ द एड्स कंट्रोल सोसायटी. डिफरंट ऑर्गनायझेशन ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हांच्या मदतीत म्हाज्या NGOच्या माध्यमांतल्यान हांव काम करतालो. हे कंटिन्युअसली काम समाजात, म्हणजे फक्त म्हाज्या मतदारसंघातच न्ही, तर कंटिन्युअसली 3 ते 4 तालुक्यात काम करतालो. हे करता आसतना म्हणजे बेजिकली काम जे परीक्षेच्या पेक्षाय कठीण, प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून प्रत्येकाक कन्विन्स करप, सांगप, म्हाज्या पार्टीची तत्वां ताका पटोवन दिवप.
म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच कित्याक हें ताका पटोवन दिवप हें खूब तितकेंच कठीण आसा. तें परिक्षेच्या पेक्षा कठीण. हें काम हांवें जवळपास 98 पासून 2008 पर्यंत म्हणजे कंटिन्युअसली 10 वर्सां केलां. आनी हांव जवळपास 2003 हांव गव्हर्मेंट जॉबान जॉयन जालो एज अ क्लास 1 गॅजेटेड ऑफिसर. आनी जेन्ना म्हाका नोकरी सोडपाची वेळ आयली 2008 हांव बायपोल इलेक्शनाक गेलो. 2008 स्थिती अशी आशिल्ली केंद्रात काँग्रेसचें सरकार आनी राज्यांत काँग्रेसचें सरकार. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केन्नाच ह्या राज्यांत येतलें हें कोणाक स्वप्नय पडनाशिल्लें. कारण तेन्ना तो हें आशिल्लो की फुडलीं 25 वर्सां हे ह्या राज्यांत काँग्रेसीचें सरकार चलतालें. म्हाका डिसिजन घेवचें पडलें तेन्ना म्हणजे देन CM माय लिडर मनोहर भाई पर्रीकर हॅड आस्क्ड मी टू रिजायन फ्रॉम माय जॉब वीच इज अ क्लास 1 गॅजेटेड ऑफिसर. आनी तेंय बी तेणी सांगलें की 2008ची निवडणुका तूं जिखचो ना बट तुका इलेक्शन लडपाक जाय. तूं कितें करतलो काय म्हणून. हांवें सांगलें हांव रिजायन करून इलेक्शनाक येतलो. हांव हल्ल्यार जाता म्हाका खबर आसा. आय हॅव टेकन द डिसिजन. आय हॅव रिजायन फ्रॉम माय क्लास 1 गॅजेटेड पोस्ट आनी आय हॅड कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन एंड एज युजल आय लॉस्ट द इलेक्शन. 2008 पासून 2012 पर्यंत वीच इज अ हार्ड टायम फॉर मी. म्हणजे कंटिन्युअसली द पार्टी हॅड गिवन मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिंग अ स्टेट यूथ प्रेसिडेंट. हांव पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत कंटिन्युअसली म्हाका लोक पिसो म्हणटाले की हांव कंटिन्युअसली भोंवता आसतना. म्हणजे ताकाय याद आसा प्रमोदाकूय बी आमी तेन्ना म्हणजे गाडयेर वयर उबे रावन जेन्ना काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत पयली म्हागाई रॅली काडली हार्डली 25 ते 30 भुरगे खंयसरी कोण गेले पळय पिशे भोंवता म्हणटाले ते गाडयेन. कारण कोणाकूच दिसनाशिल्लें की होय केन्ना तरी आमदार जातलो म्हणून. म्हणजे 2012 हांव जितक्या मतांनी पडलो ताच्या पेक्षा डबल मतांनी निवडून येयलो हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. त्या ती 2008 ते 2012 हो टर्म आनी हो पिरियड म्हाज्या तुमच्या परिक्षेच्या पेक्षाय बी म्हजो कठीण प्रसंग आशिल्लो. तनय सावंत आणि अजून प्रश्न येतात म्हणजे म्हऱ्याक नांव बरोवन जर प्रश्न धाडटात मुख्यमंत्र्याक डायरेक्ट प्रश्न विचारपाक मेळटा. हॅलो सर. सर म्हजो प्रश्न आसा की आमची गोवा इट इज गोईंग थ्रू अ डेट ऑफ 13,000 crores. सो एज अ CM what steps like what you will do to recover it and how long will it take? यू आर स्टुडंट ऑफ इकॉनॉमिक्स Management. ओके. इट इज ट्रू. जावं म्हाका खूब बरें दिसलें कोण तरी ह्या राज्यांतलो युवक ह्या स्टेटीच्या डेप्था बद्दल विचार करता. बरी गजाल आसा. कारण तुजें म्हणणें बरोबर आसा. वी आर इन डेप्थ ऑफ नॉट 13, इट इज 15,000. द मिडिया पीपल नोज. ओके. त्या खातीर सांगलें तुका हांवें. बट लास्टा म्हणटालो म्हण आशिल्लो तुमी पयलीं म्हळें. म्हाका खबर आसा न्ही. बट ह्या हातूंतल्यान भायर सरपा खातीर म्हणजे तांकांय सगळ्यांक खबर आसा की हो डेप जो आसा हो फाटल्या 20 वर्सांचो आसा. जेन्ना आमी एका राज्याक जे जितके लोन गरज आसा तितके लोन घेता बट ह्या लोनाचो सगळो विचार जो आसा आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली करपा खातीर करता. आनी सदोदीत राज्य जें आसा हें म्हणजे लोन घेतल्या शिवाय तशेंच चलूंक शकना. कारण आमचे रिव्हेन्यू सोर्सीस ज्यो आसा ह्यो आमचे कडेन खूब रिव्हेन्यू सोर्सीस कमी आसा. म्हाका दिसता आमी ताच्या खातीर ज्यो रिव्हेन्यू सोर्सीस अजून रिवॅम्प करपाच्यो गरज आसा आनी नवीन रिव्हेन्यू सोर्सीस सोदपाची गरज आसा. कदाचित आमचें मायनींग सुरू जालें आसत जाल्यार ह्या संकटांतल्यान आमी भायर येवंक शकता. आमचो विचार चल्ला. वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी प्रयत्न करीत आसा. थँक्यू. शेलम फर्नांडीस. Sorry, sir, I cannot stand over here. हो नो प्रॉब्लेम. यू कॅन. Sir, my question was that I recently watched a video on Prudent itself. It stated that the new rules for traffic won't be implemented until the roads are fixed. So my question is like, what are the steps or plan you have taken to fix the roads and all? Finally, we are on the potholes. We'll implement the traffic rule. It will take some time. Okay. We are taking till the December. Okay. We'll do all the roads and everything. We'll find. Then we'll implement. ताकाच कनेक्टेड क्वेश्चन आहा बरोच रोड्सांचेरच की वेर डज ऑल रोड टॅक्स अँड द मनी ऑफ पीपल गो इफ देर आर सो मेनी पॉटहोल्स का म्हणून. शेवटी आमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हणजे आमी फक्त ह्या फावटीचे रस्ते हे कित्याक चड पिड्ड्यार जाले. आमी जेन्ना म्हणटाले इट इज आसूं शकता. हांव म्हणटा कितें सगळ्याच बाबतींत आमी पूर्णता PWD डिपार्टमेंटाक दोश दिवंक शकना. ह्या फावटी पडलेलो चड प्रमाणांत पावस होय ताका एक कारण जें आसा. हें कारण आसा की आमी थोडेशे चड प्रमाणांत रस्ते ज्या पिड्ड्यार जाले. थोडेशे फेल्युअर ऑफ इंजिनियरिंग्स इन द रोड डिविजन दॅट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. आज हांव तुमचे कडेन लेट कित्याक जालो तेंय सांगता.
हाय फॉर द कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ दवर इंजिनियर्स PWDंतल्या 32 इंजिनियरांनी M.Tech डिग्री घेतली बीट्स पिलानींतल्यान आनी ताज्या कन्वोकेशन सेरेमनी हांव उपस्थित आशिल्लो. हांवें ताका तेंच सांगलां की नवीन टॅक्नोलॉजी आनी एडवान्स टॅक्नोलॉजी जी आसा ही आमकां आमच्या इंजिनियरिंगान वापरपाची गरज आसा आनी डेफिनेटली हाजो वापर करीत जाल्यार वील वर्क फॉर द स्टेट. सो दे हॅव ऑल्सो प्रॉमीस मी इन लॉंग रन दे विल गिव द गुड रिजल्ट इन दीस. आनी एक इश्यू आहा तो बरो परत आमी गार्बेजीचेर पावल्यात की म्हाका दिसता एक मडगांवकाराचो प्रश्न. वॉट इज द फ्युचर ऑफ सनसडो गांव? And with respect to Sonsodo, you can also answer the larger question की गोंयचे खातीर आनी गोंयच्या एटलिस्ट बिकॉज इट्स अ ट्युरिस्टीक स्टेट, बिचांचेर कोयर आनी रस्त्याची कुशीक कोयर आनी हे जे ब्लॅक स्पॉट्स आमगे तयार जाता, वॉट इज अ होलिस्टीक सोल्युशन दॅट गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग टू टॅकल दीस प्रॉब्लम? खूब बरो प्रश्न विचारलो. कोणी प्रश्न विचारला हो? आतां वयर काडल्या आतां घरी काडना ना, हांव हेका लागून सांगना, खरेंच बरो प्रश्न विचारला. मडगांवच्या सोनसाड्या खातीरच न्हय, कोणाक तो सांगपाचो नासतलो कदाचित. आसूं सोडून दी. हांव कित्याक सांगता, आमी जेन्ना मडगांवच्या सोनसाड्याचो विचार करता आनी मडगांवच्या सोनसाड्या सारको अशे प्रत्येक कडेन सोनसाडे तयार जावपाक लागल्या, हाका जबाबदार कोण? म्हाजो पयलो प्रश्न आसा, हाका जबाबदार कोण? बिंग अ गोंयकार म्हणून आपूण जबाबदार आसा, आमी जबाबदार आसा. आमी ह्या गोष्टीचो विचार जो पर्यंत करिना तेन्ना अशे सोनसडे जे आसा एक खूब कडेन सोनसडे तयार जातले. तेज्या खातीर आतां तरी जागे जावपाची गरज आसा. घडे सरकार कदाचित मडगांवच्या सोनसड्याचो विशय सोडयतलो, म्हणजे गोंयेंतल्या सगळ्या सोनसड्याचो विशय सुट्टलो असो न्ही आनी गोंयच्या सगळ्या गार्बेजीचो विशय सुट्टलो असो न्ही. गोंय हे पयलें राज्य आसा जाचो आशिया खंडांतलो पयलो प्रकल्प म्हणजे आमचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट अ सालिगांव कदाचित पळोवंक ना आसत जाल्यार आय रिक्वेस्ट रजिस्ट्रार सर यू विजीट आनी खरोखरूच पळोवचो, कारण इतको बरो प्लांट जो आसा हो पूर्णता भारत देशांत आनी खंयसरूच ना. गोंयांत वेगवेगळ्या पद्दतीची वेस्ट मॅनेजमेंट करपा खातीर म्हणजे बायोमेडिकल वेस्ट पासून ती कन्स्ट्रक्शन वेस्ट पर्यंत आनी कॅमिकल वेस्ट पर्यंत ह्यो सगळ्यो वेस्ट ट्रीट करपा खातीर आमी आमची ऑलरेडी पॉलिसी फॉर्म्युलेट केल्या, आमी जागे लोकेट केल्या आनी वेगवेगळे पद्दतीत काम करता. बट तुमी सगळ्यांनी अवेरनेस करप अत्यंत गरजेचें आसा आनी आमी जर सगळ्यांनी अवेरनेस करपाक लागले आसत जाल्यार अशा पद्दतीचो कचऱ्याचो प्रश्न सुट्टलो आनी मुळावो प्रश्न कचऱ्या फाटल्यान जर सगळ्यात चड व्हडलो कितें आसत जाल्यार वीच इज अ प्लास्टीक. जर तुमी कचरो जर काडून पळयशात जाल्यार मोर दॅन 60 to 70% ही प्लास्टीक आसा आनी ही प्लास्टीक कोणी वापरल्या? आमीच मनशांनी वापरल्या. ती जर आमी बॅन केली येता त्या 2 ऑक्टोबरा पासून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आनी सगळ्यांक आव्हान केलां की प्लास्टीक वापर आमी बंद करचो. हांव येता आमच्या हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशनाच्या वतीन आमी आमच्या गोंयच्या म्हणजे पावर लूम आनी हातूंतल्यान पिशव्यो तयार ज्यो आसा 10,000 पिशव्यो आमी टोकन बेसिसचेर तयारूय केल्या आनी 150th गांधी जयंतीच्या निमित्तान आमी डिस्ट्रिब्युटूय करतले. एक मोठी अवेरनेस आमी गोंयांत हितून राबोवपाचें आहा. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य सरकाराक लागतले, तुमी करचे ही अपेक्षा. लास्ट 2 क्वेश्चन्स घेता. नोएला नाझारेथ. A very good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Okay, my question is, how do you plan to redesign the educational system or the curriculum? Because as we can see, it doesn't match the current industrial demand. And moreover, if you have also seen for the GPSC exam, out of 997 students, just 25 students passed the exam, that is 2.5%. So I don't think it's just that the trend that needs to be brought into Goa, but even the entire system, the educational system can be changed. What do you think it is? Whose mistake? तुम्ही म्हणटा कितें स्टुडंट्स बरे नात काय कोणाची सिस्टम बरे ना? तुका तिका कितें दिसता कोणाची मिस्टेक? The one who has framed the syllabus or whoever. तुम्ही One सुरुवात who have framed the syllabus. Yeah, because ultimately what we are learning is what has been framed to us. How you mean to say frame the syllabus of your curriculum, not of the core, not of our exam? No, not the question paper. Okay. No. Nobody is blaming the question paper. It is true. It is true. हांव सांगता तुका तेजेर. म्हाजे कडेन हांव एड्युकेशन मिनिस्टर जाल्या उपरांत एक मंत्री आयलो की शिक्षण खातें म्हाका दी म्हणून. हांव म्हटलें ना, हांव शिक्षण खातें मात दिवंक शकना आनी खंयचेंय खातें दिवंक शकतलो, कारण शिक्षण खातें म्हाज्या खातीर तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. हांवें शिक्षण खातें घेतल्या उपरांत आय हॅड आस्क फॉर वेरियस लेवलचेर हातूंत कशे चेंजीस जातले. वेरियस म्हणजे एट अ प्रायमरी लेवल पासून पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल पर्यंत हांवें ऑलरेडी उलोवपाक सुरू केलां. हांवें पळयलें की हायर सेकंडरी हांव आजून पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी ग्रॅज्युएट लेवलाचेर टिचर्सां वांगडा उलोवपाक पावूंक ना बिकॉज ऑफ टायम. बट एट अ हायर सेकंडरी लेवल हांवें पळयलें देर आर द सम कोर्सीस
हॅविंग नो वर्टिकल मोबिलिटी इज देर. असे बरेचसे कोर्सीस आसा. देर इज एन हेल्थ केअर असिस्टंट कोर्स, नो वर्टिकल मोबिलिटी. देर इज अ एग्रीकल्चर 11-12 सायन्स कोर्स, देर इज अ वोकेशनल कोर्स, देर इज नो वर्टिकल मोबिलिटी, देर इज नो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. तूं तर म्हणटा सिलेबस हांगासर पूर्णता सकयलसून सगळी चूक आसा. नॉट आय एम सेईंग द सिलेबस, बऱ्योचश्यो चुको ज्यो आसा ह्यो एड्युकेशन सिस्टमीन आसा. सो आय विल सीट विथ द ऑल फ्रॉम द हायर एड्युकेशन डिपार्टमेंट्स ऑल्सो एंड विथ फॉर द युनिवर्सिटी पीपल्स ऑल्सो. वी नीड टू चेंज, वी नीड टू रिवॅम्प. दुसरी गजाल एक खूब म्हत्वाची आसा. हांव पळयतां की आमी पळयता की बूक नॉलेज हें आमी समजता की तितकीच नॉलेज जी आसा खूब पुरो जाल्ली आसा म्हणून. त्या नॉलेजी खातीर म्हाका दिसता आमच्या टिचर्सांनी इनिशिएटिव्स घेवची पडटली टू सीट फॉर द कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स. ही नॉलेज भुरग्यांक दिवपा खातीर तांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवप हाजी अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ताजें गायडन्स म्हणजे हाज्या खातीर हांव जस्ट म्हणजे आमी येता त्या 13 डिसेंबर आमचो मनोहर पर्रीकर यांचो त्या दिसा बर्थडे एक्चुली. आमी हे फावटी तांच्या लेक्चर सिरीज जे दवरल्या 2 दीस जी स्पेशली फॉर दॅट पर्पज. म्हणजे तुमी लोकांनी म्हाका दिसता ते आयकपाची गरज आसा जेणे करून आमकां वास्ट नॉलेज वॉट इज गोईंग ऑन हे आमकां नॉलेज मेळूं शकता. आमी बरेचशे तूं म्हणटा तशे चेंजीस जे आसा पळय न्ही हे आमकां सिलेबस म्हण किंवा बाकीच्या करिक्युलमान चेंजीस हाडपाचे आसा. ऑलमोस्ट आय गॉट नॉट गेट टायम एक्चुली, बट डेफिनेटली आय विल सीट विथ द इन द एड्युकेशनलिस्ट आनी वील मेक दॅट चेंज. लास्ट क्वेश्चन, बेजल जोसेफ. A very good afternoon to you, sir. It's our pleasure to have you here. So my question is not that which is written over there. Why? Because I had given one more You question. can ask. So my question is that do you think that in India, if we remove the prime minister rule and if we implement the president rule, will it lead Presidential the system more than the present system. The system like America will be a better तुका कितें one. म्हणणें की प्रेसिडेंशियल रूल ह्या देशात हाडचो? Will it be a good decision? I want to ask you that, sir. तुका अशें दिसलें तरी कित्याक? Because the economy of those countries which follow presidential rule is more better than us. चुकीचो समज आसा. म्हणजे तुवें जें म्हटलें की इकॉनॉमीक स्टेटस ऑफ दॅट कंट्रीज इज बेटर दॅन अस म्हणून. प्लीज you study the economics of those who are state ruled by the presidential rule. Those who are the countries who ruled by the presidential rule. एकदा इकॉनॉमिक्स जो आसा पळय न्ही ह्या कंट्रींचो स्टडी कर, देन ओनली यू विल अंडरस्टँड. ओके. Sir, one more question. आनी विचार आसा. So I am a resident of Ponda. So Jenna, the so-called ex-PWD minister, then his son's wedding was there in that GEC premise. That time roads जे आशिल्ले ते PS सर्कला कडल्यान डायरेक्ट ते वेन्यू कडेन पर्यंत डायरेक्ट डांबर घातलेले. पूण फोंड्यात जितले पॉट होल्स आसा ते अजून पर्यंत सारके जावना. Pot holes. तेन्ना हांव मुख्यमंत्री नासलो. तेन्ना तुम्ही मुख्यमंत्री नाशिल्ले, कोण तरी दुसरो PWD मिनिस्टर आशिल्लो. ओके. आय एम जस्ट एडिंग टू दॅट. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहा हांगा. So the pace of infrastructure development in the state is directly proportionate to the environmental degradation, which is very interesting. ज्या लेवलाचेर गोंया भितर डेव्हलपमेंट चल्ल्या, तुम्ही पत्रादेवी सावन आमी सामके मडगांव पावता मेरेन जर पळयली, द लेवल एट वीच, द मॅग्निट्यूड एट वीच वेदर गोंयच्या सारक्या ल्हान राज्याक येदो व्हडलो विकास नंबर एक परवडटा काय कितें, आणि एक नंबर 2 डू आवर स्टेट हॅज अ कॅरिंग कॅपॅसिटी टू सस्टेन सच कायंड ऑफ मॅसिव डेव्हलपमेंट. खरें म्हणजे हांव पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करतलो आमचो देन CM, एक्स CM, अंडर हूज विजनरी लिडरशीप वी हॅव स्टार्टेड दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर. खंयचें राज्य जर बरें डेव्हलप जातलें, प्रोग्रेस जातलें जाल्यार ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या पद्दतीचें आसप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत मनोहर पर्रीकर हांणी जितको विचार केलो तेन्ना खंयच्याच कोणीच फाटल्या CMांनी इतक्या पद्दतीत विचार करूंक ना. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा पत्रादेवी पासून काणकोण पर्यंत NH नॅशनल हायवे आसतलो, ताजेर येवपी 4 ब्रिज आसतले मेजर. मांडवीचो 3रो पूल जेन्ना करताले बऱ्याच जाणांक दिसतालो की खरेंच 3ऱ्या पुलाची गरज आसा काय कितें. कितल्याशाच पत्रकारांनी ताजेर टिकाय केल्ली. पूण आज आमी पळयता मांडवीचो 3रो पूल जाल्या उपरांत ट्राफीक फ्लो जो आसा, कशा पद्दतीन ट्राफीक कंजेशन हें कमी जाल्लें आसा. आनी कितल्या पद्दतीत म्हणजे म्हाका दिसता कितल्याशाच टुरिस्ट आनी लोकांच्यो फ्लायट ज्यो आसा ह्यो ट्राफिका खातीर म्हणजे मिसूय जाताल्यो.
आनी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा एज अ मुख्यमंत्री म्हणून स्टेटी खातीर हांव म्हणटलो की अत्यंत गरजेचो आसा आनी ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या आधाराचेर म्हणजे आमी फुडल्या 5 वर्सांक म्हणजे स्टेटीची डेव्हलपमेंट जी पळयतली आमी जे स्वप्न पळयता की गोंय हे 1 नंबरचें राज्य जावचें हे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बेसिसाचेर जावपाक शकता आनी जेन्ना हे इन्फ्रास्ट्रक्चर येतलें तेन्नाच इन्वेस्टमेंट येतली अनलेस अँड अंटील इट इज नॉट आमी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणटा वीच इज एन ग्रीनफिल्ड एंड अ कार्गो कॅरिंग इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आतां पर्यंत आमचे कडेन एअरपोर्ट जो आसा हो एअरपोर्टाचेर आमची दुसरी जर फ्लायट आयली जाल्यार तिका पार्क करपाक जागो ना कार्गो तर सोडूनच दी जेन्ना येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर मोपा जातलो तेन्ना ताच्या खातीर लागपी रस्ते आसतले जाल्यार आमकां तेदे व्हडले रस्ते हाची गरज आसा म्हणून तर म्हणजे फुडल्या हांव म्हणटा की वीच इज स्टार्टेड बाय आवर देन चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर एंड डेफिनेटली आय विल कंप्लीट दीस प्रोजेक्ट इन अ माय टेन्युअर वीच इज 2022. लास्ट क्वेश्चन रस्ते जाले लायटीचो बरो प्रश्न बरयला वाय इज देर नो इंटरप्टेड पावर सप्लाय इवन ड्युरिंग गुड वेदर कंडिशन्स सो ताणें बेनिफीट ऑफ डावट सुद्दां काडला हातूंतलो इवन ड्युरिंग गुड वेदर कंडिशन्स लायट कित्याक वता एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय एक तर तुमकां खबर आसपाक जाय म्हणून सांगता लायट जनरेट आमच्या कडेन जायना वी आर टेकिंग द लायट फ्रॉम द अदर स्टेट्स आत्तां खंय तरी आमकां कोल ब्लॉक जो आसा हो अलाउड जाल्लो आसा इन द छत्तीसगड बऱ्याचशा जाणांक ही गजाल खबर ना बऱ्याचशा जाणांक लायट वयता म्हाज्या घरांतली लायट गेली इतकेंच खबर आसा ओके ती कशी येता हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता आमी 7 ते 8 रुपया पर युनिटान लायट घेता आनी आमी 2 रुपया पर युनिटान लोकांक दिता 6 रुपया जे आसा हे गव्हर्मेंट बॅर करता हेंय खूब जाणांक खबर ना ताच्या खातीर लायट जेन्ना ग्रिडा वयल्यान एका ग्रिडा वयल्यान जर हांगा येता आसत जाल्यार ते ग्रीड एकदां ग्रीड शटडावन किंवा थंयसरूय प्रॉब्लेम आसूं शकता किंवा लायट जी आसा ही हांगा बटन दामलो काय आमकां लायट पेट्टा ती दिसता बट ऑल द वे देर आर सो मेनी प्रॉब्लेम्स आर देर त्या खातीर म्हणजे आमकां बरें वेदर सुद्दां असलें आसत जाल्यार लायटीचो अपडावन जो आसा हो आसतलो इट वील टेक सम टायम म्हणजे आमी म्हणटाले की आतां आमकां अंडरग्रावंड केबलींग हे जर करतले आसत जाल्यार 1000 कोटी रुपयाची आमकां गरज आसा आमी अंडरग्रावंड केबलींग वयतले आसत जाल्यार आनी हे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्या उपरांत आमकां हो प्रश्न जर पडलो जाल्यार कांय हरकत ना हांव इतल्याचेर थांबता आय शूड रियली थँक चीफ मिनिस्टर कारण ताणें फक्त आमचे प्रश्न घेतले ना आनी तुमचेय प्रश्न घेतले आनी सगळे प्रश्न आयकून शांतपणान उत्तर दिली पिकार जालें ना अदरवायज देर वर मेनी पॉटहोल्स पिकार जायना केन्ना हय सांगलें न्ही हांवें and although there were many potholes in your questions also I think it traversed them very well so thanks a lot I know you have come here from a very busy schedule I won't keep you for long but आयले आमचे कडेन उलयले भुरग्यां कडेन उलयले आनी म्हाका दिसता आज हांगच्यान वतना प्रत्येकाच्या तकलेक आपल्या मनांतल्या कांय डावट्सां विशीं चड क्लॅरिटी आसतली आनी कांय जाणांचे डावट पुराय पयस जाले आसतले So thank you. We wish you all the best. Karan, I never wish bad for any politician because if the politician performs well, eventually the state performs well. So बाकीचे जे वाईट असतात तांकां इलेक्शना टायमार पळोवपा जाता पण when they are on the job they should do well so that the state does well. Thank you for coming here. It was a pleasure talking to you.